बायणा बिचार एक नुस्त्याचो ट्रॉलर उमथलो आनी 2 जाण दर्यांत पडले। एकल्याक साल्वार केलो, मात दुसरो आयतारा राती उसरा मेरेन मेळूंक ना। जो मिसिंग आसा तो 25 वर्सांचो श्रीकांत यादव छत्तीसगडाचो। लायफ गार्ड आनी कोस्टल पुलिसांचो सोद चालू आसा। मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण तो खंय कालूच कामाक आयिल्लो। ह्या धंद्यात खंय तो नवो। कितें जालें आमी भायरसून येताले येतना मातशें वारो मेवलो आमकां सारकी चोडी सोसाडेन लायलो तेका लायता आसतना गिरे पडोन करून तेणें हात धरलो तेणें बांबो आनी लायफ जॅकेट सगळें हातीन आसलो सगळें आनी तो भायर पडलो उसरान भायर पडलो तर पासून 2 जाण पडले, म्हाका भाव एकलो आनी तो माना एकलो पुलिसा आनी तो मातशें फाटल्यान चड फाटी आसलो तो चड उदकान पडलो आनी मातशें भाव मातशें आयल्यान पडलो। एकल्यान उडी मारली लायफ जॅकेट घेवन तेका म्हाज्या भावा धरून हाडलो तेणें। मागीर तो मातशें पयस आसलेलो तर पासून हांव गेल्लो लायफ जॅकेट घेवन तर तो हातीन मेवना। Fishing canoe which had gone for fishing activity in the morning, while returning back due to the rough weather and rough sea condition, it flipped on its side. It didn't overturn, it flipped and 2 of the crew members fell inside the water. They rescued one, but the other crew member they could not rescue, so he is missing at the moment. His name is Shrikant Yadav. He is 25 years old. We have launched our interceptor boat to trace the missing person. In addition, we have also informed the Coast Guard to maintain aerial surveillance. I have also instructed the Drishti if they can try and spot, locate the missing person. I have also kept the fire brigade on standby in case there is any eventuality that arises where we might require their assistance. मोबाईल टावर आणि पंचायतीची मिसिंग रिक्षा 2 विशयांचेर रुमडामळ डवल्ले पंचायतीची ग्रामसभा बरीच तापली। लोकांनी मोबाईल टावर काडचे म्हूण बोवाळ घालो। पंचायतीन निमाणे 2 टावर काडपाचे उतर दिला। त्याशिवाय पंचान पंचायतीच्या नावान खंय भायले भायर घेतल्या त्या रिक्षेचो कांयच ऑफिशियल रेकॉर्ड ना म्हणूनय बोवाळ जालो। ग्रामसभा बरीच तापली। पैसे नहीं दिए अभी लगे अच्छा अभी तो पैसे शमील वाला बोला क्योंकि आदमी जाके कितना 65 बाकी 65 दिला वो अच्छा आता विचार पे कौन ना काय किधर है तुमको विचार पे कौन ना दूंगा तुम्ही आपल्या तकले देते करता आम्ही तगले केला मागे रुको उडी ले रिक्षा ना आउट ऑफ टॉपिक कायदेशीर त्याला तुमको बरेपणा जायला आम्ही हेल्प करता कायदेशीर आम्ही सब मेरी बात पूरा कर ग्रामसभे को प्रश्न घातलो हो रिक्षा आम्ही घेतला म्हणून लोकांक हीच चलताले लोकांकडे पहिले आज जो ग्राम सभा हुआ पूरे गांव के लोग हमारा इकट्ठा हुआ तो उन्होंने टावर के बारे में थोड़े लोगों का इशू है। लोगों ने बोला कि टावर दोनों निकालो, दोनों निकालेंगे। अब एक को तो पहले हमने नोटिस निकाले, अब इनको भी नोटिस निकाले। गांव के लोगों को दोनों टावर नहीं मिल रहा है तो हम गांव के साथ में दोनों टावर निकालेंगे। नोटिस इशू करेंगे दोनों? हाँ, नोटिस जो भी हमारा फॉर्मेलिटी हम सब बाकायदा कायदे के हिसाब से करेंगे। और क्या क्या इशू? और एक रिक्शे का इशू था जो कि हमारा ऑफिशियली पंचायत में नहीं था, तो वो जो लेके गया वो लेके आके रखेगा बोला। ऑफिशियली तो हमारे पंचायत में नहीं था वो रिक्शे का, और हमारे पंचायत में नहीं, वो लोग बाहर से बाहर कुछ किया गांव का हेल्प करने के लिए रिक्शा लाया था। पैसा लाया तुमने? वो थोड़ा लोगों से कुछ लोगों ने हेल्प किया था कि गार्बेज का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, तो हमारा पंच जो समूल्य है उसको थोड़ा लोगों ने हेल्प किया था। तो अभी तो हमको गार्बेज का प्रॉब्लम बहुत से जो सॉल्व हो गया, दूर कलेक्शन हो रहा है, और पहले से तो 99% अच्छा हो गया। चवथीच्या दिसांनी इलेक्शन घेतात म्हण हिंदू संघटनांचो बोवाळ पडला। चवथीच्या तोंडार इलेक्शन घेवपाचो निर्णय चुकीचो। वेंचणुकेक लागून लोकांक उत्सवाक अडचणी येतल्यो, परबेची कामां करूंक मेळची ना म्हूण वेगवेगळ्या हिंदू संघटनाच्या फुडारी म्हापशां उलयले। वेंचणूक फुडें धुकल्ली ना जाल्यार सगळ्या हिंदूंनी मतदानाचेर बहिष्कार घालचो म्हूण हिंदू संघटनाच्या फुडाऱ्यांनी उलो मारला।
जर निवडणूक पुढे ढकलली नाही तर निश्चितपणे बहिष्कार टाकावा. बहिष्कार टाकण्याची आमची इच्छा नाहीये, परंतु जर हिंदूंचा स्वाभिमानी हिंदूंचा अपमान करत असतील हे सरकार शासन, तर निश्चितपणे त्यांना धडा शिकवण्यासाठी बहिष्कार टाकावा. जर पुढे ढकलली निवडणूक चतुर्थीनंतर तर बहिष्कार टाकण्याचा प्रश्नच येत नाही. त्या अपमान हा त्या खातीर माझी पूर्ण मागणी आहा की एक तर यांच्यानी तारीख बदलची, कित्याक ह्या हेतून बाकीच्यांक तेंच्यांनी सगळ्यांक सवलती दिल्या आणि हिंदूंक तेंच्यांनी केन्ना सवलती दिवंक ना आणि हिंदूंचा हो अपमान केला. तेन्ना हिंदूंनी हाचो विचार करचो की आमी ह्या मतदानाक वयचे काय मत दिवचे काय ना दिवचे हो विचार करपाची आज गरज आहा. सगळे कितें कितें म्हणून जे उत्सवान करपाचें आसा ते उत्सवाचेर हांगासर विरजण येतले हे 100%. त्यामुळे म्हाका दिसता की हिंदूंक गृहीत धरले वता आणि हे तशें गृहीत धरला हाचो निशेध गणेश भक्तांनी आपल्या कृतींतल्यान ज्या तरेन आव्हान केला ते सगळे तरेची कृती विचार करून करचे. 23 तारीख हरतालकी, 24 तारखेक हरतालकी सुद्धा एक महत्वाचो सण जो चवथीच्या आदले दिसा म्हणजे 24 तारखेक येता. विश्वजीत राणे आणि सिद्धार्थ कुंकळकर ह्या दोन्ही आमदारांनी राजीनामे जवळजवळ 2 महिन्या पयलीं दिल्या. ही परिस्थिती असताना सरकाराक खबर आसा की ह्या दोनूय जाग्याचेर वेंचणूक जातली. अशा परिस्थितीचेर सरकारान ही चतुर्थी चुकोवन ही आंखणी करपाक जाताली. घेऊया एक ब्रेक.